नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। माध्यम प्रश्नाचेर सगळ्या गटांक थंड करपाचो सरकाराचो यत्न। राजकीय सरकशीन इंग्लिश आणि प्रादेशिक माध्यम शाळांतले कोणाचे वाट्याक किते पळयात खासा रिपोर्ट। धोरण फूट घालपी कोर्टान अडकतले, सरकाराकूय तेच जाल्ले जाय म्हणटा काँग्रेस। राणे म्हणटा पयली विधानसभेन हाडपाचे, राष्ट्रवादी म्हणटा 30,000 इंग्लिश भुरग्यांचो घात। गोयच्यान 50 मिलियन टन मीन निर्गत करूंक दिवची, सुप्रीम कोर्टाचे कॅपिंग समितीक विनवणी। गोयचे बार्ज, ट्रक आणि मशीनवाल्यांची शिष्टमंडळा मेळ्ळी समितीक। काणकोणा चावडेवेल्यो कोसळपाक तेकिल्ल्यो दोनूय बिल्डिंगो सरकाराक मोडपाक दिवच्यो न्ही, फरारी बिल्डर गेलो हायकोर्टान। मिडिया रिपोर्टा वेल्यान दावो। आणि लुझोफोनिया गेम्सात गोय भारताचो भांगराळो धडाको चालूच। एथलेटिक्सान पहिल्याच दिसा जोडली 5 भांगरा पदकां, गोयचो शंकर आणि अनिक परजळे। खबरो विस्तारान। लोकसभा वेंचणूक दोळ्यामुखार दवरून सरकारान माध्यम प्रश्नाचेर सगळ्या गटांक थंड करपाचो यत्न केलो। मायनॉरिटीच्या इंग्लिश शाळांक सरकारान अनुदान दिला। तेच बरोबर कोंकणी मराठीकूय कितें तरी दिल्ले भशेन जावचे म्हूण ते शाळां खातीर कांय वेगळ्यो गजाली करपाचें थारायला। सरकाराचे हे राजकीय सरकशीन इंग्लिश शाळा आणि प्रादेशिक भाषेच्या शाळांच्या पदरान कितें कितें आनी कितले पडटले ताचो पळयात हो नियाळ। द्विभाषिक पुस्तकां हे नवे संकल्पनेंतल्यान सरकारान आपल्या धोरणांतल्यान प्रादेशिक भाषा समर्थकांक थंड करपाचो यत्न केलो। सरकाराच्या ह्या धोरणाचो प्रुडंटान खोलायेन अभ्यास केलो। हे धोरण इंग्लिश स्कुलांक आनी कोंकणी वा मराठी स्कुलांक कितले आनी कितें दिता तें पळोवया। अल्पसंख्याक शाळांक इंग्लिश माध्यमांतल्यान शिकोवंक सरकारी अनुदान मेळटलें। इंग्लिश माध्यमांतल्या शाळांक कोंकणी मराठी वा अल्पसंख्याक गटांत वचपाची तजवीज। डायसोसन सारकेल्या संस्थांची अल्पसंख्याक गटांत नोंदणी करून इंग्लिश माध्यमांतल्यान शिकोवंक सरकारी अनुदान मेळटलें। इंग्लिश माध्यमांतल्या शाळांक द्विभाषिक पुस्तकां वापरची पडटलीं। कोंकणी मराठी शाळाच्या पदरांत कितें पडटलें तें पळयात। खंयच्याय माध्यमांतल्या शाळांक कोंकणींत मराठीत शिकोवंक उर्बा दिवंक सरकाराचो आदार। सगळ्या प्राथमीक शाळांनी 1ली ते 4थी मेरेन कोंकणी वा मराठी विशय सक्तीचो। CBSE, ICSE शाळांनी 10वी मेरेन कोंकणी वा मराठी विशय सक्तीचो। इंग्लिश माध्यमांतल्या शाळांक कोंकणी मराठी माध्यम घेवपाची येवजण। शिक्षण मंत्री पर्रीकारान मिडिया परिशदेंत कोंकणी आनी मराठी खातीर म्हूण कांय गजाली उलोवन दाखयल्यो, मात त्यो सरकाराच्या लेखी धोरणांत दिसनात। त्यो गजाली अश्यो: 5वी ते 10वी मेरेन कोंकणी वा मराठी विशय सक्तीचो। हिंदी विशय तिसरी भास आसतलो, मात त्या जाग्यार विद्यार्थी आनी कसलीय भाशा घेवपाक शकतात। B.Ed आनी D.Edचो अभ्यासक्रम कोंकणींतल्यानूय करपाची येवजण। शिक्षण तज्ञाचे समितींतले भोवमत कडेक दवरून केल्ले सरकाराचे हे माध्यम भास धोरण। ते भायर मुख्यमंत्री पर्रीकारान कांय गजाली उलोवन दाखयल्यात। पयलीं सध्या अनुदानाची शाश्वती जाल्ल्यान येता ते शिक्षणीक वर्सा सावन इंग्लिश मायनॉरिटी शाळांची घडी जाग्यार बसल्या। द्विभाषिक पुस्तकां आनी स्कुलांक उर्बा दिवंक कोंकणी शिकोवपी शिक्षक, नेमपा सारकेल्यो गजाली शाळा मेरेन पावता तेन्ना पावता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस। पर्रीकार सरकाराचे शिक्षण माध्यम धोरण फूट घालपाचे, कोर्टान अडकतले। सरकाराकूय ते अडकल्लेच जाय। फक्त वेंचणूक दोळ्यामुखार दवरून मुख्यमंत्री पर्रीकार मतांचे राजकारण खेळ्ळा, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसीन दिल्या। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे म्हणटा धोरण पयली विधानसभेन चर्चेक येवंक जाय आशिल्लें। राष्ट्रवादी म्हणटा सरकारान खासगी इंग्लिश स्कुलांनी शिकपी 30,000 भुरग्यांचो घात केलो, जाल्यार मगो म्हणटा बॅलन्सिंग सारकें केला। सरकाराचे MOI डिसिजन आसा पळय ते 2 तरेचे आसा। एक, आमी जी घटनेक धरून जी दुरुस्ती केल्या ती एक, आनी लोकांक जाय ती दुरुस्ती एक केल्ली आसा। त्या खातीर दोनूय पेजी ज्यो आसा, रायट पेज आनी लेफ्ट पेज, रायट पेज इंग्लिश आसतली, लेफ्ट पेज मराठी किंवा कोंकणी आसतली। सो नॅचरली जो भुरगो इंग्लिश शिकता, जर ताका त्याचो अर्थ करना तो मराठी कडेन पळयता। एक गजाल आसा, इंग्लिशीक विरोध आसा, पोर्तुगीजांक विरोध आसा, कारण ह्या लोकांनी इंग्लिशांनी आमची इंडियेची वाट लायल्या
आणि पोर्तुगीजांनी आमची गोंयची वाटले ना. यू टर्न म्हणजे कितें? यू टर्न म्हणजे आमी काबार करप. आमी काबार करूं ना. Congress don't say that it is a wise decision. If we said that it is a discriminatory decision, it will not stand the test of judicial scrutiny. So I feel it is a discriminatory decision, and that decision will not be able to be implemented because it will not stand test of legal jurisprudence. म्हणून कोणी वचून स्टे करूंक शकता, and government is aware of this ploy, and therefore government has done this. Not to give this facility to this institution. They only want to say, oh, we gave it, court stopped it. And begin decision घेतला election येवचें आसा म्हणून. And it is a decision to appease a minority community. म्हणजे नवेन काय केल्लें ना, ते जे पयलींच जे जशें तेंच्यांनी दिल्लें म्हणजे हेचेर एक चर्चा जावंक जाय आसली आनी वेगवेगळे जे विचार आसात ते आयकून घेवंक जाय सरकारान. असेंब्लीन चर्चा जाली आनी शिक्षण तज्ञांचे विचार विनिमय करून मागीर निर्णय घेवंक जाय. हो निर्णय पयलीं घेतलोच तेंच्यांनी की अमक्याच शाळेंक ते हे दिवचें. आनी मराठी आनी कोंकणी ही आसाच सद्या प्रत्येक शाळांनी आसा. देर इज नथींग न्यू इन इट, बट देर शूड बी डिस्कशन. म्हणजे तेंच्यांनी जे डिसिजन घेतलां तेचेर आमचेय विचार घेवंक जाय आसले. ताचे खातीर विधानसभा हेची गरज आसली. He has betrayed. There are 30,000 students who are still studying in English. You see, they have been kept out. The private And English medium private English medium schools. ते विवेक व्यावसायिक विसव